प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 3रो वोड 22 ते 30 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 22 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचेर बिल्जबूल बसला आनी देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. अशें जेरुसालेमाक तावन देंवन आयिल्ले दोन शास्त्री म्हणटाले. तांकां आपणा सोरशी आपूण तो तांकां ओपाऱ्यांनी सांगोंक लागलो, सैतानाच्यान कसो म्हूण सैतानांक भायर घालूंक जाता. खंयचेय एक राज आपणाचेच भितर फांटोवन पोंगोड जावन एकामेकाचेर झुजतीत जाल्यार तें राज उबें धरो नजो. आनी एक गोराबो आपणाच भितर फांटल्यार तो गोराबो उबो उरो नजो. तशेंच सैतान आपणाचेरूच उपरासून फांटल्यार उबो उरो नजो. ताचो शेवट पावला. पूण त्या बोलिश्ट मनशाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्या घरांत कोणाच्यान रिगूंक जायना आनी ताचो मालूय लुटूंक जायना. पयलो त्या बोलिश्ट मनशाक बांदल्या उपरांत ताचें घर लुटूंक जाता. तांच्या पातकांक आनी कसलेय देव निंदा ती उलयता तांकां लागून मनशाच्या पुता धुवांक देव बक्षितलो म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. पूण पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करीत तांकां केन्नाच बोगसणे आसचें ना. पूण ती सासणांक उठता तसल्या पातकाची गुन्यांवकारी. मेळो आत्मा ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें तो उलयलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू धोमशास्त्रींक आनी हे फारिजियो जे आसले ताचे आड येताले तांकां एक शिकवण दिता. आनी ही शिकवण कित्याक दिता, कित्याक ताका ही शिकवण दिता. आनी शिकवण म्हणल्यार ह्या 29 वडीन तो तांकां कितें सांगता. तो म्हणटा, पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करपी तांकां केन्नाच बोगसणें आसचें ना. पूण ती सासणांक उरता तसल्या पातकांची गुन्यांवकारी. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो देवाचें उतर शिकयतालो, देवाचें उतर परगट करतालो. तो लोकांक देव कितलो मोगाळ म्हणून, कितलो काकूटकार म्हणून ही सगळी शिकवण दिवन तेन्ना तो अजापां करतालो. कितलो लोक आसलो ज्या लोकां मदें देंवचार आसलो तांकां ती सुटका दितालो. तांकां एके भाशेन डिलिव्हरन्स करतालो. आमचे भाशेन म्हणटा कोणाचे देंवचार बसला आमी अशें आयकता. आनी तेन्ना कोण पाद्री कोण जो कोण ताका मिनिस्ट्री हा डिलिव्हरन्स करपाची वा ती सुटका दिवपाची, त्या वरवीं त्या मनशाक आतां सैतानांतल्या ताब्यांतलो ताका सुटका दिता. आनी हे दोन शास्त्री आनी हे फारिजियो पळयतात की जेजू वरवीं कितल्यो अजाबा मिलाग्री घडटात. आनी आतां ते कितें म्हणटात, जेन्ना जेजू ह्या देंवचारांक लोकांच्या कुडींतले देंवचार आसात, तांच्या जिवितांत देंवचार आसात, तांकां ती सुटका दितात. हे दोन शास्त्री आनी फारिजियो म्हणटात जेजू ह्या सैतानाच्या पदवेन ह्या देंवचारांक काडटा. भाव भयणीनो, जें काम पवित्र आत्मो करता तें काम देंवचारान करूंक जाय, तें काम देंवचारान करूंक जाता. भाव भयणीनो, देंवचार एका आपणाकूच भायर काडटलो हे सोजमणी त्या दोन शास्त्र्यांक आनी फारिजियांक आजून पासून ताच्या गिन्यानान वचोंक नासली. भाव भयणीनो, जेन्ना कोणा कडेन देंवचार आसा म्हणजे ताका डिलिव्हरन्स करूंक जाय, देंवचार आसल्या मनशान ताका डिलिव्हरन्स करूंक जाता. आनी आयजूय जेन्ना कितलो लोक डिलिव्हरन्स करता, कितल्या लोकांक देंवचाराच्या ताब्यांतल्यान सुटका दिता, तो मनीस त्या मनशा कडेन पवित्र आत्मो आसा, त्या मनशा कडेन पदवी आसा, त्या मनशा कडेन जो हुकूम जेजून दिला भावार्थान, तो भावार्थान वरवीं त्या हुकुमा वरवीं ते आतां मनशांक सुटका दितात. आनी असले लोक जे पवित्र आत्म्याच्या आदारान काम करतात तांकां जेन्ना लोक नाकारतात, तांकां म्हणटा हे देंवचाराचो लोक, हे अशें कितें करतात ते, तेन्ना भाव भयणीनो आमी एक व्हडलें पातक करता. खूब फाटी आमकां ह्या उतराची सजमणी ना म्हणून, कशे भाशेन आमी देंवचार काडटा म्हणून, कशे भाशेन मिलाग्री जातात म्हणून, जेन्ना ज्या लोकांक ही कामां जायनात ती आतां जो लोक कोत्ता तांचेर आमी आड उलयता. आमी म्हणटा ते प्रोटेस्टंट म्हणटा, ते देवाच्या उतरान कोत्तात, ते कितें संवसाराच्यो वस्तू कोत्तात, ते आमचे भाशेन न्हय.
आणि आमी आमकांच फटयता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, इट्स एन एनॉयंटेड प्रिचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो? जो कोण पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते देवाच्या उतराची शिकवण दिता, त्याच मनशाक आतां पवित्र आत्मो आदार करता. थंयसर मिलाग्री, अजाबां, लोकांक देंवचाराच्या ताब्यांतल्यान सुटका मेळोवपाक तें सगळें फावो करता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या पदवेन वा पवित्र आत्म्याच्या पदवेन लोकांक सुटका दिता, तांकां आमी एके भाशेन देवाच्या राजान आमंत्रण दिता, तेन्ना भाव भयणीनो, महिमा मेळटा जेजूक, महिमा मेळटा सर्गीच्या बाबाक, महिमा मेळटा पवित्र आत्म्याक. आनी जेन्ना आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान असली कामां करता, तेन्ना आमी खरेपणी आमी दाखयता त्या लोकांक देव आमकां आपली भुरगीं मानता. आनी आतां आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही सगळीं कामां करता. म्हणटच जो कोण असल्या लोकांचेर आड येता, ती आतां देवाचेर आड येता, ती आतां पवित्र आत्म्याचेर आड येता. आनी जेन्ना तांकां ही सजमणी आसून ती आतां लोकांचेर आड उडयता, म्हणटा तो जो कोण पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो म्हणटा सैतानाचें काम करता, सैतानाच्या पदवेन करता, तो आतां एक पातक पवित्र आत्म्याचेर करता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पातक अशें करता, आमकां केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या उतरान रिगून रावपाक, गरज आमकां हें उतर शिकपाक, गरज आमकां आमचो संबंद देवाशी घट करपाक, गरज आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें जिवीत सारपाक. म्हणटच जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या ताब्यान आदारान सगळें करता, तेन्नाच की आमी जेजूक महिमा दिता. सगळीं अजाबां, मिलाग्री आनी देंवचार काडपाक आमकां पदवी मेळटा. आनी आतां आमी जेजूच्या राज्यान जें काम जेजून केल्लें तें आमी करूंक पावता. आनी जेजूक आतां महिमा दिवपाक पावता. हें भाव भयणीनो करपाक आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावयात. जितलें आमी देवाचें उतर आयकता, जितलें आमी देवाच्या उतराची शिकवण आमकां मेळटा, तें आमी सजमणी घेवन आमी आमचें जिवीत सारुया. नातर बिश्टें सदां देवाचें उतर आमी बिश्टें आयकलें, आमकां बरी खोशी दिसली की आमी देवाचें उतर आयकलें, पूण सजमणी मेळोंक ना, तें उतर आमी पाळिना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना, आमचें तारण जावचें ना. आमी फकत आमकांच फटयतले. पूण ज्या दिसा आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतले आनी तें देवाचें उतर पाळटले, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां ती पदवी, ती महिमा आनी चड करून जें देवान आमच्या जिवितान आमकां योजिलां आनी आमकां ती पदवी दिल्या, ती आमी वापरून जेजूचें नांव आमी वयर काडटले आनी खरेपणी ताचें राज फुडें सरपाक आमी पावतले. हेंच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडराक जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.